मुखेल सोयरे आणि मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां विनंती करता की तांणी तांचो भोवमान करचो। श्री नरेश कांबळी हांकां विनंती करता तांणी माचयेर येवचें। 1977 ते 2005 मेरेन तांणी मुद्रा आर्ट्स हांगा काम पळयलें। 10वीचें शिक्षण घेतल्यानंतर तांणी स्क्रीन प्रिंटिंगाचो कोर्स केलो। त्यानंतर ते सिंजेंटा सारकेल्या कंपनींतल्यान स्क्रीन प्रिंटर म्हणून कार्यरत आशिल्ले। तांणी सुरवातीक 3 बसी आणि त्यानंतर कदंबाच्या 50 बसींचे स्क्रीन प्रिंटिंग केला। तांच्या खातीर व्हडान ताळयो जावच्यो। त्यानंतर ते भजनी स्पर्धा नाटकां हातूंत तरी भाग घेवन नामना मेळयलें। आयच्या ह्या पवित्र दिसा आमी तांचो भोवमान करता। देव बरें। फुडल्या सुवातेर हांव मुख्यमंत्र्याक विनंती करता की तांणी कदंब महामंडळाचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हांकां ह्या बसी भेटून तांचोय भोवमान करचो। पयल्या सुवातेर चेअरमॅन श्री कपिल सरदेसाय, त्यानंतर श्रीमती मधुकरा शिरोडकर, डायरेक्टर श्री पी अभिषेक आणि कदंब महामंडळाचे MD श्री रोहन कासे, तसेच श्री शांबा गावकर बोर्ड डायरेक्टर। कदंब महामंडळाचे अध्यक्ष श्री उल्हास सुळेकर हांकां विनंती करता की तांणी आपले मनोगत व्यक्त करचें। कदंबाच्या आयच्या 45व्या वर्धापन आमच्या मदीं आमचे गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे पासपोर्ट मिनिस्टर अमित मोदी, तसेच आमच्या मदीं आमचे DT अभिषेक, MD रोहन कासकर, वाईस चेअरमॅन क्रितेश, डायरेक्टर कपिल, मधुकरा शिरोडकर, प्रभाकर भंडारी, समीर मांद्रेकर, शांबा, GM पेडणेकर आणि हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे आमचे कदंबा परिवार आणि सगळे हितेचिंतक, सगळ्या पयलीं तुमकां दसऱ्याची शुभेच्छा व्यक्त करता। आयज 45 वर्सां जाली कदंबा लोकांक गोंयभर सेवा दिता आणि त्या वेळोवेळी ही सेवा दितना आमकां सरकाराचो खूब आमकां सहकार्य मेळटा। ह्या खातीर आमी आज 45 वर्सां बरी सेवा लोकांक दिवपाक शकले। हांव खरें म्हणल्यार आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर नवीन गुलीन हांचे आभार मानता। कदंबा जरी कदंबा आमचे प्रॉफिटान ना तरी सुद्दां वेळोवेळी आमच्या स्टाफांक 10 तारखेच्या पयलीं पगार मेळपाचें काम, आमकां बसी जाय जाल्यार बसी दिवपाचें काम आमचो सरकार करीत आसा। आमच्या डिमांड आसलो आमच्या स्टाफाचो की तांकां 12% PF वो इक्वल तांकां बेनिफीट हे मेळपा खातीर तोय सरकारान आमकां दिला आनी त्या खातीर जवळ जवळ 8 करोड सरकार आमकां ह्या वर्साक दिल्ले। त्याच प्रमाणे आमचो जवळ जवळ कदंबाच्या सगळ्या व्हडलें कॉर्पोरेशन हें आनी वेळोवेळी आमकां सरकार न चुकता 10 तारखे पयलीं आमकां सरकार ह्या आमच्या स्टाफांक जवळ 11 करोड म्हयन्याचो पगार जाता आमकां टायम टू टायम सरकार आमकां दिता। त्याच प्रमाणे आमी आमच्यो खुबश्यो बसी जुने जाल्ले कडेन आहा त्या खातीर आमी सरकारा कडेन आमकां 50 आमकां डिझल बसी लक्झरी बसी दिल्यो। त्याच प्रमाणे ओल्ड गोवा फेस्ट जाले तेन्ना आमकां 30 सामक्यो रिबिल्ड बसी आमकां दिल्यो आनी ह्या खातीर खुबशे आमचे रूट्स जे बंद आसले ते आमकां परत सुरू करपाक आमकां मेळ्ळे। आयज आमचे कडेन 150 EV बसी आमच्यो गोंयभर चलता
त्याप्रमाणे आमच्या जवळजवळ 48 ह्यो स्मार्ट सिटी अंडर EV बसी चलता आमच्यो आणि येता त्या 27 पर्यंत आमच्या 280 बसी ह्यो स्क्रॅप करच्यो पडटल्यो, कारण सरकाराचे जे नियमाप्रमाणे 15 वर्सां बस चलोवपाक शकना, त्या खातीर आमकां 27 आमच्यो जवळजवळ 280 बसी स्क्रॅप जातल्यो. त्या खातीर आमी वेळेवर सरकारा कडेन आमी बसीचें प्रोविजन करपा खातीर मागीत आसा. आतांच आमचे हल्लीच आमचे 100 EV बसी आमकां सरकारान दिवपाचें ठरयल्यान तेजें टेंडरूय जाल्ले कडेन आसा. त्याच प्रमाणे आमकां आनी एक 100 EV बसी PM ई-सेवा मार्फत आमकां मेळपाचे आसा. आयज आमी पळयता की आमच्या सरकारान ज्या ग्रामीण भागांत सुद्दां आमचे थोड्यो बसी जर पावना जाल्यार सरकारान म्हाजी बस ही सेवा सुरू केल्या आनी प्रायवेट बसवाले हितून एका भागीदार जावपाक मेळटा. आनी आयज थोडे प्रायवेट ओनर हातून भाग घेतले कडेन आसा. हांव मागता बाकीच्यांनी हितून भाग घेवचो, कारण हेचो खुबसो फायदो तांकां प्रायवेट ओनराक मेळटले. तांकां म्हयन्याक 18,000 तरी तांकां एक अनुदान मेळटलें आनी तांकां त्या सरकारान तांकां नवी बस स्टँड आसतलो, मडगांवचो आसतलो, म्हापशाचो बस स्टँड हो सुद्दां आमचो PPP मॉडेलाचेर आमी सरकारान आमचो घेवपाक धरयला. आनी ह्या खातीर फुडल्या येणाऱ्या काळांत आमचे बस स्टँड सुद्दां बरे आमकां पळोवपाक मेळटले. आयज तशेंच आमचे एक आमचे डायरेक्टर जावं सगळ्यांनी ठरयलें की आमचे जे परवरी हेड ऑफिस आहा ते मातशे कंजेस्टेड एरियान आहा, म्हणून आमी ठरयलां आमी आमचो जे सेंट्रल वर्कशॉप आहा परवरी ते आमचो खूब जागो आहा, ते सुद्दां आमी आमचे बरे ऑफिस आमचे GSIDC अंडर बांदपाचें आमी ठरयलां. आमी मुख्यमंत्र्या कडेन ह्या गोश्टीन उलयतले आनी मुख्यमंत्री आमकां केन्नाच कसली गोश्ट कदंबाची केन्नाच खंयची फायल जावं आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर हे केन्नाच ना म्हणना आनी आमकां पूर्ण खात्री आहा की आमचें हें सुद्दां काम जातलें. आमी ह्या वर्साक आमच्या अर्देश केसी अंडर आमी 11 आमच्या स्टाफाच्या भुरग्यांक आमी अर्देश केसी अंडर आमी जॉब दिल्ले कडेन आसा. आमी स्टाफाचे खूब वर्सांचे पेंडींग प्रमोशन हें दिल्ले कडेन आसा, जावं आमचे TC अशे खुबशे ऑफिसर आमचे आयज प्रमोट जाल्ले कडेन आहा. त्याच प्रमाणे आमी आमचे जशे जशे पोस्ट आमचे वेगण जाता तशे आमी ड्रायव्हर कंडक्टर सुद्दां आमी रेग्युलरायज केल्ले कडेन आहा. आनी खुबश्यो अश्यो आमच्या कदंबाच्या परिवाराचे डिमांड्स आसा, तेंचे कितें एरियर्स आसतले आनी कितें आसतले, आमी मुख्यमंत्र्या कडेन उलयले आनी मुख्यमंत्र्यान आपूण योग्य विचार करून तेजेर आपूण सगळ्यांक न्याय दिता अशें म्हटले कडेन आसा. तेन्ना हांव परत एकदां आमच्या सगळ्या कदंबा परिवार स्टाफाक तुमकां देव बरें करी म्हणटा की तुमी बरें सर्वीस ह्या आमच्या कदंबाक दिता. जरी आमची कदंबा आमी एक 5 पॅसेंजराक सुद्दां घेवन आमची कदंबा बस लोकांक हाडून आपल्या जाग्याचेर पावयता, ही आमी सेवा आमची काम करता आमी. आनी केन्ना पत्रकारां आमचे सदांच कितें बस सुद्दां आमची पंक्चर जाली जाल्यार फक्त पेपरार घालता. हांव म्हणटा की म्हाजी गाडी केन्ना केन्ना पंक्चर जाता, पूण गाडी पंक्चर जावं मदीं बंद पडटात, पूण तुमी बरें आहा तें आमचें शापून हाडपाक जाय, कारण आमी कदंबा सामान्यांतल्या सामान्य लोकांक सुद्दां आमी ती सेवा दिता. पेडण्याच्या पथान सुद्दां एक भुरगो पण जे इंजिनियरिंग कॉलेजीक येता, एक दिसांनी म्हाका फोन केला 4 दीस जाले बस येवना, आपूण इंजिनियरिंग कॉलेजीक पावपाक शकना म्हणून. कारण हे सामान्य गरीब भुरग्याक सुद्दां कदंबाचेर डिपेंड आसा. काणकोणचे लोक आमचे कदंबाक म्हाल घेवन चिबडा म्हणून मिरसांग घेवन मडगांव विकपा येता आनी ते सुद्दां एक दीस बस नाजाल्यार म्हणटा की आमच्या आयज आमच्या अर्निंग आमच्या मेळना. आनी कदंबा ही सगळ्यांक सेवा दिता, ट्रान्सपोर्टाची सेवा दिता, सगळ्यांची सेवा पुरयता. ह्या खातीर फुडें येणाऱ्या काळांत खुबशे आमच्या कदंबान चेंजीस जातल्यो सरकाराच्या मदतीन. आमी कदंबा ही सदांच फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करता आनी तितून तुमच्या सगळ्यांचे परिवाराचे कदंबाच्या स्टाफाचे यश सपोर्ट करचे तेच मागता आनी देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं सर. KTCL proudly boasts about their young achievers, that is the children of our employees, by felicitating them for their exceptional performance in meritorious academics. So also KTCL takes pride in felicitating their employees who have given their best to take KTCL to greater heights. I request Mr. Francis Fernandez.
प्लस खातीर सगळ्यात पयलीं हांव मागता की मानादी सोयरे वाहतूक मंत्री श्री मामी गुडिनो हांचे लागीं की तांणी आपले विचार व्यक्त करचे. Good morning to everyone. हांगा आजचे 45th एनिवर्सरी कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन हे महामंडळाचे उपस्थित आमचे यंग एंड डायनेमिक चीफ मिनिस्टर जे डायनेमिझम कदंबानूय जायते भाशेन येयला ते हांव सांगतलो ते आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच म्हजे मित्र आनी चेअरमॅन कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाचे बाब उल्हास कुणेकर, वाइस चेयरमैन बाब रितेश गांवकर, डायरेक्टर बाय उज्ज्वला नाईक, मधुकला शिरोडकर, दुसरे डायरेक्टर कपिल सरदेसाई, माझे ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टर जे आता खूप केटीसीन इन्वॉल्व जाऊन मदत करता जाता तितली ट्रान्सपरन्सी हाडपा आमचे बाब परिवाल अभिषेक, बाब आमचे महेंद्र पेडणेकर जनरल मॅनेजर, सगळे कदंबा ऑफिशियल्स, कदंबा सगळे एम्प्लॉईज, मेंबर्स ऑफ द प्रेस, वगाड माझे भाव भयणीचो. आज जेन्ना 45 इयर्स इतले व्हडले महामंडळाचे आमी हिंगा मनयता, आमी एक लक्षात दवरपाक जाय सगळ्याहून एक सगळ्याहून इम्पॉर्टंट तरी महामंडळ आसा. केन्नाय कितें प्रसंग येयलो डेली प्रसंग न येता डेली खंय पावपाचे ते मोबिलिटी जे आमी म्हणटा जी समाजान आसपा जाय. काणकोण सावन पेडणे वचपाक एक सोंपेपण मेळपाक जाय. जे गोंयांत सावन गोंयचे भायर दुसरे स्टेटी वचून सोंपेपण मेळपाक जाय. आनी हे सुरसुरीत तरी कोणें केला जाल्यार कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनान केला म्हणून तांकां हांव शाबासकी दिता. गेले 45 इयर्स हे बऱ्यांतले बरें काम तेणी केल्लें आसा. तेन्ना आमी कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन GDX1 पयली पुजा केली. दाखोवपाक कितली सुद्दां कंडिशनान आमी दवरपाक शकता. आज जग बदलला. आज डिजिटलायझेशन सगळे कडेन येवपाक जाय म्हणून इवन कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन हे वाठारांत फाटीं उरोना. स्मार्ट कार्ड्स आसूं दी ऑलमोस्ट आय थिंक मोर दॅन 25,000 स्मार्ट कार्ड्स ऑलरेडी वांटलेले आसात. इलेक्ट्रॉनिक ट्रॅकिंग मशीन हाडपाचे ही प्रयत्न आसा आनी ऑलरेडी जाल्ली आसा. इनफॅक्ट UPI डेबिट कार्ड तुमी यूज करपाक शकतात आनी इन ड्यू कोर्स ऑफ टायम आमी आज एक्चुअली उद्घाटन करपाक सोदताले घेवपाचें आमी करना कित्याक हे एकदां केलें परमनंट उरतलें आनी लोकूय तेजो बरे भाशेन वापर करतलो. तितूंत म्हळ्यार लोकां मेरेन आमी एक कॅम्पेन करून लॉन्च करचे आदी पावयतले. म्हणजे तुमकां पयशे घेवन भोंवपाची गरज पडपाना. वेदर ट्रॅव्हलिंग आउटसायड द स्टेट ऑर इनसायड द स्टेट तुमकां तुमच्या स्मार्ट कार्डार हें करपाक मेळटलें. हो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम करतना इंटग्रेटेड डिपो मॅनेजमेंट सिस्टम म्हणजे हो जो सिस्टम आमी इंट्रोड्यूस करतले. एक ल्हान स्क्रू आसूं दी, टायर आसूं दी, बाकीचे स्पेअर पार्ट आसूं दी, खंयचे गाडये घातला, केन्ना घातला, खंयच्या पार्टाक फेलियर जाला आनी कित्याक जाला हे सगळीं कारणां सुद्दां आमकां पळोवपाक मेळटले. आनी एफिशियन्सी जी आमी कदंबार हाडपाक सोदतात ते आमी जानेवारी पासून आमी करपाक प्रयत्न करतात. जिओ मॅपिंग ऑफ ऑल द रूट्स हेजेय आमचें काम चालू आसा. आज बरेचशे लोक कदंबा यूज करपाक लागिल्ले आसा आनी चड करून स्मार्ट सिटी हाडून स्मार्ट बसीस जे पणजे घायल्ले आसा. प्रेफरन्स पळया लोकांक रोखडे धांवता हे इलेक्ट्रॉनिक बसीन. कांय आवाज ना करता स्मूथली लोक म्हणजे बरे भाशेन पावता एअर कंडिशन बसीन. हे आख्खे गोंयांत आज खंयची बस खंयच्या टायमार पावतली. जशें आमी प्लेन हुंयसून येता तो ट्रॅक करपाक शकता एपाचेर. जानेवारी म्हणल्यार हांव तुमकां उत्तर दिता जानेवारी 26 म्हणल्यार आमचे माननीय मुख्यमंत्री हे उद्घाटन करपाक मेळटले. ATC will be on total digital system.
जानेवारी 26 म्हणल्यार आनी हांव हितून म्हाका फूल सहकार आमचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सान दिल्ले आसा. खास करून आमचे जे चेअरमॅन आसा बाब उल्हास कुयेकार तेणेय सपोर्ट दिल्लो आसा. आनी आतांच हांव हेजेर चर्चा करतालो माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन की आमी हे डिजिटल फुटप्रिंट जे येवपा जाय हे आमी हाडून दाखयतले जानेवारी म्हणल्यार. आनी जेन्ना लोकांक कळटलें खंयच्या पॉयंटार खंयच्या पॉयंटार ती दुसरी बस पावतली ट्रॅक करता तेन्ना आतां खंय पावला हिंगा ती 3 मिनटां पावतली, हिंगा आनी 15 मिनटां पावतली, तेच्या फुडें दुसरी बस दुसऱ्या रुटांतसून वयतले. हे सगळे तुमचे मोबायलार तुमकां दिसतले. आमचे टॉक्स आहा म्हणजे जे सर्वीस प्रोवायडर आसा ते कडेन. पूण हे ऍप आमकां एक व्हडली कंपनी आमकां कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन 1 पैसो ना मोडटा फ्री करून दिता म्हूण सांगला. आनी हांवें आतांच परिमाल अभिषेका कडेन उतर घेतला. जानेवारीचे फुडें जानेवारी हे कंप्लीट जावपाक जाय. आनी ती कॅम्पेन जातली तेन्ना तुमी पळयतले आज तरी लोक म्हणटाना तुमचे महामंडळ सदांच लॉसान. आनी सेवा कितले दिता लोकांक. प्रसंग येयला तेन्ना कोण पावला, कोविड सारकी महामारी येयली तेन्ना कोण पावले. कितें ट्रान्सपोर्टेशन मॅन एंड मटेरियल जे आमी म्हणटा दोतोर पावोवपाचे, नर्सीस पावोवपाचे, वखदां पावोवपाचे, जे लोक भिताले एकामेकांक मास्क घायले बगर पळोवपाक आनी हँडशेक करपाक तेन्ना आमचे कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन पावले. तुमी सगळे पावले. तुमकां खरें शाबासकी. हे लोक केन्ना विसरपाक शकना. जितली एफिशियन्सी कदंबाक येतली आनी आमी मॅक्सिमम इलेक्ट्रिकल बसीस हाडपाक प्रयत्न करता. पयले एकूच कंपनी आमी ओलेक्ट्रा. आमी बोर्डान एक डिसिजन घेवन एक दुसरी कंपनी मुखार सरला आनी ओलेक्ट्राचे बसीस आमकां स्लो सप्लाय करताले. ऑर्डर खूब आसा आख्खे भारतांत. जाय तितल्यो बस्यो मेळना. सो आमकां दीस नासले. आतां ताका कॉम्पिटिशन निर्माण जाला. आमी दुसरी एक कंपनी ऑनबोर्ड केला आनी ताका लागून आमचे जे स्वप्न आसा आमचे माननीय मुख्यमंत्र्याचे आमी सगळ्यो इलेक्ट्रिकल बसीस करून सोडपाक जाय. डिझल आसपाक जायना. गोवा शूड बी पोल्युशन फ्री. गोवा शूड बी क्लीन एंड ग्रीन. हे दृश्टीन आमचे हे सरकाराचे लेड बाय डॉक्टर प्रमोद सावंत चालूच आसा. फुडाराकूय चालू उरतले. आनी हांव समजता की फुडले 6 म्हयन्या भितर कदंबांतूच तुमी इतलो बदल पळयतले की लोक म्हणटले आसूं दी आपली गाडी आतां हांव भायर काडना, हांव कदंबांतूच बसून वयतलो. एक व्हडलो उद्योगपती जो आल्तीन रावता तेणे सुद्दां म्हाका सांगलें हांव आपली गाडी सुद्दां ऑफिसान व्हरना. काय बरी निवड बस सारके टायमार 1 मिनिट लेट सुद्दां ना. हेले आमची स्मार्ट सिटी केल्ले उपरांत येता आपण ते बसीन बसून आपण ऑफिसान वयता. घरा वयताना सेम सिस्टम. हे भाशेन तरी येदे व्हडले लोक कसले तुमचे ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाचे बस्यो कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशना बस्यो यूज करता. फुडाराक सगळे लोक यूज करपाक म्हणजे मुखार सरतले. आनी जितले डिजिटल बाकीचे एम्प्लॉई आहात तांकां वयतले. आनी हांव समजता आज जे हांकां हांवें उलयला ते करून दाखयतले. आनी जानेवारी 26 फुडें मॅक्सिमम डिजिटायझेशन, मॅक्सिमम ट्रॅकिंग, मॅक्सिमम यूज ऑफ स्मार्ट कार्ड हे फक्त पणजेच न्हू आख्खे गोंयांत जातले म्हूण अपेक्षा करून हांव तुमकां सगळ्यांक परत एकदा शुभेच्छा दिता. दसऱ्याची शुभेच्छा दिता. 45 वर्सां कदंबा महामंडळ कंप्लीट करता तेजे एक अपेक्षा करून that you all will be partners in the growth of Kadamba Transport Corporation. तुम्ही चिंतपा जाय. तुम्ही हे फॅमिली मेंबर कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाचे तुम्ही चिंतपा जाय आमी कितें करता एफिशियन्सी हाडपाक, आमी कितें करता आनी बरें कितें तरी करून दाखोवपाक. आनी हे हो दीस पयस ना म्हूण ही अपेक्षा करून हाजीर आसल्यान काळ जाणटा चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. कदंब महामंडळान आपली प्रवासाची पावलां येरादारीची पावलां गोंया पुरतीच मर्यादीत न दवरता गोंया भायरूय आपली व्हडली झेप घेवपाक सुरवात केल्या. ती म्हळ्यार पणजी ते विजयादुर्गा ह्या बस सर्विसीच्यान सुरवात जाता म्हणजे महाराष्ट्र पर्यंत. तशेंच वास्को टू इंदी गोंया बिजापूर ही कर्नाटक पर्यंत सेवा आयच्यान सुरू जाता. फुडल्या सुवातेर
हांव मागता आयचे मुखेल सोयरे तशेंच गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे लागीं की तांणी आपल्या मोलादीक उतरांनी आमकां मार्गदर्शन करचें. पंचवीसाव्या कदंबाच्या फाउंडेशन दिनाच्या निमित्तान हांगासर आशिल्ल्या ह्या खासा सुवाळ्याक आमच्या मदीं आसात आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर बाबी मुलीनो, कदंबा कॉर्पोरेशनचे चेअरपर्सन बाबुलदास नायक वेळेकर, आमचे डायरेक्टर ट्रान्सपोर्ट परिवार अभिषेक, MD कदंबा कासकर, कदंबाचे बाकीचे सगळे डायरेक्टर्स, कदंबाच्या बाकी सगळे स्टाफ मेंबर्स, पत्रकार म्हणजे भाव भयणारो, सगळ्यात पयली दसऱ्याच्यो तुमकां उर्वरीत शुभेच्छा. दसऱ्याच्या ह्या शुभमुहूर्ताचेर 45 वर्सां पयलीं सुरू जाल्ल्या कदंबा कॉर्पोरेशनाचो न चुकता मुख्यमंत्री ह्या नात्यान वर्धापन दिनाक प्रेजेंट रावता आसतना गेलीं 7 वर्सां म्हाका एक खोस भोगता. खरें म्हणजे हो फॅमिली फेस्टिवल म्हणपाक काय हरकत ना. कदंबा दसऱ्याच्या दिसा कदंबातली सगळी फॅमिली पणजेंतल्या बस स्टँडाचेर एकत्र येता आनी आपल्या 1 नंबर बसीचे गेलीं 45 वर्सां ती तेंच्यांनी सांबाळून दवरल्या ते बसीचें पूजन मुख्यमंत्र्याच्या हस्ते करता. आनी फक्त पूजन न्ही तर ती बस परत पणजेच्यान सत्तरी पर्यंत फावट मारून परत हाडटा आनी ती तेंच्यांनी इतकी मेंटेन दवरल्या बद्दल हांव कदंबाच्या सगळ्या स्टाफाचे मॅकॅनिक पासून बाकी सगळ्यांचे परत एकदा खूब खूब अभिनंदन करता. कदंबा कॉर्पोरेशन हे रुरल आनी अर्बन सिटीजन कनेक्टिविटी खातीर सातत्यान कदंबाचो सर्वीस दिवपाक उपयोग जाल्लो आसा. सोशियो इकॉनॉमीक डेव्हलपमेंट ऑफ आवर स्टेट हो व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल जर कोणी प्ले केला आसतलो जाल्यार तो कदंबान प्ले केल्लो आसा. आनी इट इज अ लायफ लायन ऑफ गोवा हें म्हणपाक कांयच हरकत ना. म्हाका दिसता कदंबा कॉर्पोरेशनान 2000च्या पेक्षा चड एम्प्लॉईज हे कदंबा कॉर्पोरेशनान काम करता. त्या सगळ्यांचे हांव परत अभिनंदन करता आसतना आमच्या कदंबा कॉर्पोरेशनान ह्यो डिझल बसीस, इलेक्ट्रिकल चार्जीस बसीस, स्मार्ट सिटी खातीर चलपी वेगळ्यो बसीस, लक्झरी कोचीस बसीस म्हणजे विदीन द स्टेट, इंटर स्टेट ओके आनी बाकीच्यो सगळ्यो कनेक्टिविटी दिवपी बसीस हे तशें पळोवंक वचत जाल्यार जवळपास 550 डेली शेड्यूल्ड बसीस, शटल सर्विसीस, इंटर स्टेट रूट, रुरल कनेक्टिविटी आनी एअरपोर्ट लिंकेज ह्या हातूंतल्यान ते चलयता. हांव एकंदर म्हणजे तो पळोवंक वचत जाल्यार आमी पॅसेंजर सेंट्रीक म्हणपाक काय हरकत ना. कारण कदंबा ही प्रॉफिटा खातीर चलयना, कदंबा ही सर्वीस दिवपा खातीर चलयता. रायटली मामिनान सांगल्या त्या प्रमाणे 50% कन्सेशन आमी स्टुडंटाकूय दिता, सिनियर सिटिजन्सांकूय दिता. 100% कन्सेशन आमी फ्रिडम फायटर्स, दिव्यांग पर्सन, कॅन्सर पेशंट, HIV पेशंट्स आमकां 100% कन्सेशन ऑन देअर पासीस दिता. दीस इज अ बीग सर्वीस फॉर द ह्युमॅनिटी म्हणून हांव तांचें अभिनंदन करता. मंथली कन्सेशन पास घेवपी 40% एका जनरल पब्लिकाक ताचो फायदो मेळटा आनी 70% बेनिफीट हो स्टुडंट्सांक मेळटा. त्याची आत्तां चेअरमॅन आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आनी सांगल्या उपरांत चडांत चड लोकांनी मंथली पास सिस्टमाचेर वचपाची गरज आसा. आमी डिजिटलायज डे बाय डे करता. थोड्या दिसांनी सिंगल कार्ड हे सगळ्या बसींचेर यूज जातले. ही सिस्टम थोड्याच दिसाच्या भितर आमी इम्प्लिमेंट करता जेणे करून ताचो फायदो एक कार्ड घेतल्या उपरांत सगळ्या लोकांक जावपाक शकतलो. वेजीच्यान स्मार्ट ट्रान्झीट कार्ड अशा पद्दतीन हे कार्ड आसतले. आमी व्हेकल लोकेशन ट्रॅकिंग सिस्टम माविनान एक्सप्लेन केला तितून वचना. एक्चुली म्हणजे ट्रॅकिंग करप बस केन्ना येतली हें कळप त्या खातीर डिजिटलायजेशन जावप ही काळाची गरज आसा आनी तें डिजिटलायजेशन जाता तितके बेगीन आमी करतले. कदंबाच्या बरोबर प्रायवेट बसीस ज्यो राज्यांत चलता ताका आमी म्हाजी बस ह्या सिस्टमाचेर सगळ्या जाणांक हाडपाक तांकां आमी प्रोत्साहीत करता जेणे करून ते डिजिटलायज जातले आनी ट्रान्सपोर्ट सिस्टम गोंयांतली आनीकूय मोठ्या प्रमाणात सुदरतली. म्हाजी बस ह्या सिस्टमाच्या सकयल जशें म्हटलां एडिशनली
कमीत कमी 18,000 रुपीज पर मंथ हे प्रायव्हेट बस ओनराक मेळटा. ज्यांच्यानी बेनिफीट घेवपाक सुरवात केल्या त्यांचे हांव अभिनंदन म्हणटा. जितको डिले करतले तितको तुमकां चड डिले जातलो. आमी म्हणटा फाटले फावटी जे म्हाजी बसीचेर आयलो दे हॅव अर्न मोर दॅन 2 crores of rupees तांच्यांनी अर्न केला. ती प्रायव्हेट बस ओनरांक हांव आव्हान करता, कारण लोकांचें आयकून जर तुमी म्हाजी बस सिस्टमाचेर येयनासतना रावले लॉस तुमचोच जातलो. त्या खातीर तुमकां फायदो कमीत कमी 18,000 मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम ताचो बेनिफीट हो 20-25,000 पर्यंत वचूं शकता. मागिनान सांगला त्या प्रमाणे बस घेवपाक आमी मोर दॅन 10 lakhs रुपीजची सबसिडी दिता. आमी सातत्यान सगळे बस स्टँड डेपो रिपेर रिनोवेट करपाचो संकल्प दवरला. सगळ्यात पयलीं आमी वास्कोच्या बस स्टँडाचो फावंडेशन स्टोन हे ताका 4 कुडके घालता. वेल मॉडर्नायज कनेक्टिविटी तत्वाचेर आमी हो बस स्टँड बांदता. इन फ्युचर आमी बाकीच्याय बस स्टँडाचे मॉडर्नायझेशन इन्क्लुडींग देर हेड ऑफिस हाचें मॉडर्नायझेशन करपाचें आमी थारायलां. आमच्या कडेन आमची सेफ्टी आनी स्टाफ वेलफेअर ही आमची प्रायोरिटी आसा. म्हणून तर सातत्यान आमी आमच्या पुराय स्टाफाची काळजी ही वेगवेगळ्या पद्दतीन घेता. अल्कोमिटर आसतलो, रेग्युलर मेडिकल चेकअप आसतलें, स्ट्रेस मॅनेजमेंट आसतलें, रिफ्रेशर ट्रेनिंग आसतली, CCTV इन्स्टॉलेशन आसतलें. हे सातत्यान आमी आमच्या बस आनी बाकीच्या बस डेपोचेर हे सुरळीत करून घेतला. आमी इलेक्ट्रीक बसीस ह्यो आनिकूय खूब मोठ्या प्रमाणात वाडोवपाच्यो, जेणे करून गोंयांतली ट्रान्सपोर्ट सिस्टम ही ग्रीन आनी क्लीन जावपाक जाय. हाच्या खातीर आमचें सरकार जें आसा हें कार्यरत आसा आनी तें जाता तितकें बेगिनात बेगीन जातलें हाची हांव खात्री बाळगितां. आमकां ऑन एन एवरेज आमी तशें पळोवंक वचत जाल्यार 82,000 किलोमिटर्स आमी डेली रूट चलयता आनी 90,000 पॅसेंजर हे जे आसा नियरली आमी कॅरी करता. दीस इज अ ग्रेट अचिवमेंट ऑफ द कदंबा. आनी क्रेडीट सगळी आमचे ड्रायव्हर आनी कंडक्टर्स हांकां वता. इतक्या मोठ्या प्रमाणात स्टेटींत आनी आउटसायड द स्टेट पॅसेंजरांक आमी कॅरी करता आनी हाची क्रेडीट ही कदंबाच्या पुराय फॅमिलीक वता. आयच्या 45व्या वर्धापन दिनाच्या दिसा आमी कदंबा कॉर्पोरेशन आनीकूय स्ट्रेंथन करपा खातीर सरकार तांकां जायतो तेंको दितलें. कदंबाचो रिटायर्ड स्टाफ आसतलो किंवा एक्झिस्टींग स्टाफ तुमचे काही ड्यूज जे पेंडींग उरल्या सरकार तुमचो चेअरमॅन आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर इन्क्लुडींग MD टायम टू टायम गव्हर्मेंटा कडेन उलयता. जाता तितके बेगीन जे म्हाजें तर म्हणणें आहा की फाटले फावटी आमी 50% दिल्ले, उरलेलेय बी जे आहा पयलीं ते आतां ह्या 1-2-3 म्हयन्याच्या भितर आमी दिता. इतकें हांव तुमकां आश्वासन दिता. आनी हाज्या उपरांत ज्यांचो सत्कार जावपाचो आसा कदंबातल्या फॅमिलींतल्या भुरग्यांचें फेलिसिटेशन, म्हणजे आपूण ड्रायव्हर जरी आसलो जाल्यार आपले भुरगे इंजिनियर जावपाक जाय हें स्वप्न आमी पळयता आनी आमचे भुरगे सातत्यान तें सत्य करून दाखयता. त्या सगळ्या भुरग्यांचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता. तुमी बेस्ट एम्प्लॉईज एवरी इयर तुमी सिन्सियरली जें काम करता. आमी म्हणटा कोण जो फ्रॉड करता ताका सुद्दां आमी मेमो दिता आनी सस्पेंडूय करता. पण त्याच बरोबर कोण सिन्सियर काम करता हाज्या आयच्या दिसा आमी फेलिसिटेशनूय करता. त्या सगळ्या एम्प्लॉईजांचें हांव पयलींच इन एडवान्स खूब खूब अभिनंदन म्हणटा. आनी तुमकां परत एकदा गोंयांत सेलेब्रेट जावपी दसरा उत्सवाच्यो तुमकां सगळ्या जाणांक शुभेच्छा. देव बरें करूं. जशें मुंबय खातीर रेल्वे सिस्टम ही तांची लायफलायन, तशेंच गोंया खातीर कदंबा ही आमची लायफलायन अशें मुख्यमंत्र्यांनी आज म्हणप म्हणजेच कदंबा परिवाराचो मोठो भोवमान वाड्यार अधिकार फावची ना. I request now Mr. Francis Fernandez to please announce the names of the meritorious students first, followed by the employees of the corporation, and I humbly request the Honorable Chief Minister to kindly present the token of appreciation to the prize winners. On this auspicious day of Dasra, may truth always triumph over lies, good over evil, and light over darkness. तुमकां सर्वांक दसऱ्याची हार्दिक शुभेच्छा आणि ह्या पुरस्कार वितरण समारंभात तुमकां स्वागत. We will start with the meritorious students of our employees. May I now call upon Miss Radha Krishna Gaonkar, daughter of Krishna S. Gaonkar,
Assistant Auto Mechanic Vasco Depot, who secured 80.60. The next Master Rishikesh Yadav, son of Prabhakar Yadav, CNSC Vasco Depot, who secured 71.66%. Sogdani Kadanto Gorgon. Next, followed by HSCC toppers. Once again, it's Miss Mansi Yadav, daughter of Prabhakar Yadav, CNDC Vasco Depot.